नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांक. आयज म्हाका एक 8-10 वर्सां जालीं इन जर्नलिजम फील्ड. जायते इंटरव्यूज हांवें केले आनी जायते फावटी अशे इंटरव्यूज जाले म्हज्या लायफान जे म्हाका आजून पर्यंत याद आसा आनी आयुश्यभर याद उरतले. आतां ही गजाल हांव तुमकां कित्याक सांगता आसतलो कारण आयज ह्या खिणाक अशे एक व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा आनी जांची मुलाखत आयज तुमच्या मुखार हांव घेवन येतलो. ही मुलाखत कमी आनी म्हाका दिसता एक एक्सपिरियन्स म्हणपाक शकता हो चड आसतलो कारण आमचें गोंय स्वतंत्र 1961 जालें आनी ताचे नंतर कितल्योश्योच घडामोडी जाल्यो. राजकीय घडामोडी म्हणा किंवा सोशल घडामोडी म्हणा ह्यो सगळ्यो घडामोडी जायत गेल्ल्यो आनी हे सगळे जांच्यांनी पळयले आनी जायत्या गोश्टींनी वांटेकार सुद्दां जाल्ले आमचें गोंय एक फुडल्या पावड्यार व्हरपाक एक उंचेल्या पावड्यार व्हरपाक. तशेंच भारत सरकारान सुद्दां आमचे इंडियेक सुद्दां तांच्यांनी योगदान दिलो अशे एक व्यक्ती गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर फॉर लॉ फॉर्मर युनियन मिनिस्टर फॉर लॉ आमचे बरोबर रमाकांत खलप एडवोकेट रमाकांत खलप सर आसा. सर नमस्कार आणि येवकार. म्हाका दिसता म्हाज्या लायफांतलो जेन्ना हांवें पयलो पॉलिटिकल पोस्टर जो पळयल्लो तो तुमचो आशिल्लो. आमच्या शेजाऱ्याकूच जेन्ना एक अशेंच पंच म्हणून एक आशिल्ले तांच्यांनी तांच्या घरा कडेन पोस्टर्स आशिल्ले इन द इयर म्हाका दिसता 5वेक किंवा 6वेक आसतलो हांव तेन्ना मये गांवांत. आनी तेन्नाच्यान एक याद आसा म्हाका की भाई म्हणटाले तुमकां कारण आदरान तुमकां व्हडलो भाव अशें सगळ्यांनी एक हे दिल्ले. भाई तुमी इतले सगळे पळयलां. हांव स्टार्ट करता आसतना स्टार्टींग तुमी पयलीं शिक्षक म्हणून काम केलें. पॉलिटिक्सान येवच्या पयलींची तुमची कारकीर्द कशी आशिल्ली कितें आशिल्लें? वेल विद्यार्थी दशेंतल्यानच थोडे बहुत लिडरशीप म्हज्या वाट्याक येवपाक लागली. शाळेंत आसतनाच मॉनिटर सहज देव जाणें हांव काय म्हाका कोणा मॉनिटर सांगनासलो पण मॉनिटर म्हणपाची निवड जाताली. मागीर स्कुलांतले गेम्स तांचो कॅप्टन, क्रिकेटचो कॅप्टन, फुटबॉलचो कॅप्टन अशी ही कॅप्टनगिरी करता करता फुडें सरले आमी. हांगासरल्या म्हापशेंच्या न्यू गोवा हायस्कूल जुने पुर्तुगीज आमोणकर सरान स्थापन केल्लें. गोंडू सिताराम आमोणकर इन्स्टिट्यूट आंग्लो पुर्तुगेज ताका म्हणटाले पुर्तुगेज. नंतर तें नांव बदललें स्वातंत्र्या नंतर बदललें. थंयच्यान सुरवात जाली. त्या काळान भुरगे आसतनाच थोडेशे स्वातंत्र्य चळवळींनी भाग असो अनाहूत रित्या जालो. म्हणजे येवजून करून केलो अशें न्ही कारण घरांतलें वातावरण देशप्रेमी वातावरण. बरोबर. शेजाराक काही स्वतंत्र सैनीक भुरगे आमचे पेक्षा काही 10-15 वर्सांनी मोठे स्वतंत्र लढ्यान काम करताले. आनी वाचन कळटालें की पुर्तुगेज आमचे न्ही म्हणून परकीय येवन आमचेर आक्रमण केलां. ते बद्दल थोडेशें भुरग्यां भितर आमी काम करताले. काही पोस्टर वांटणे, काही सगळे कडेन जय हिंद म्हणून बरय वगैरे चलतालें. मागीर एसएससी जाली आनी पुर्तुगेज जेन्ना पयलो फावट गेल्या नंतर कार्यक्रम जालो आमच्या स्कुलान जानेवारीचो 26 जानेवारीचो. फ्लॅग होस्टींग बी जालें. उमेदीन सगळ्यांनी केलें आनी सगळी कडेन जाहीर जालें की आज भुरग्यांक सुटी. आमी भुरगे तेन्ना सामके. परंतु आमच्या शिक्षकांक ते आसलें की ना भुरग्यांनी अशी सुटी घेवपाची गरज ना, शिकपाक जाय. सगळ्यांक वर्गान धाडले आनी देव जाणें म्हज्यातल्यान एक कशी उर्मी आयली. त्या वेळार हांव अवघ्या म्हणजे आतांचे आमी 7वी, 8वी, 9वी, 11वी अशें म्हणटाले 10वी 11वी पर्यंत. त्या वेळार हांव 7व्या 8व्या वर्गान असो कितें आसा. आनी हांवें सांगलें आमी वचचें ना म्हणून. आज आमचो स्वातंत्र्याचो दीस आसा, रिपब्लीक डे आसा, आमकां सुटी जाय वगैरे वगैरे कितें उलयलो आनी भुरगे बरोबर रावले म्हाज्या. ताणें म्हाका लिडरशीप दिली. स्कूल बंद पडलें आनी आमचे हेडमास्तर बी खूब रागार जाले म्हाजेर की हो पोर बंडखोरी करता म्हणून. तितल्यान आमी वाटचाल फुडें गेली. क्लब्स जाले. पूण हे जेन्ना 7वी कशें जालें तेन्ना घरा कडेन बीन कळयलें तुमच्या? म्हाका त्या वेळार कळूंक ना पण म्हाका धमकी दिली तुका आतां आमी रस्टिकेट करता आदी पयलीं बापायक घेवन यो म्हणून. बापायक एक कुळकुळे घरच्यान जाणट्यांक व्हरप स्कुलान आनी अशी कितें मस्ती केल्या हें कितें जातलें तुमी जाणात सांगपाची गरज ना. पण तें निवळ्ळें वातावरण. आमचे शिक्षकय राष्ट्रवृत्तीचे आनी त्या वेळार हांवें स्कुलान बिलान सगळे कडेन मॉनिटर आसल्या कारणान म्हज्या क्लासान बी गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, तिरंगा झेंडा अशे झेंडे लायल्ले हांवें. आनी अडचणीन हाडले स्कुलाक सुद्दां एक वेळ. इन्स्पेक्टर जेन्ना आयलो पुर्तुगेज काळांत ताचे नदरेक पडलें तें. त्या वेळार कांय म्हणूंक ना पण नंतर हेडमास्टरान म्हाका विचारलें अरे मॉनिटर उठ हें कोणें केलां रे हें सगळें.
कबूल केलें पोरां त्रासान घालतलो तूं म्हाका घालपाचो मरे. मागीर ते सगळे फोटो हाडले हांवें घरान लायले, म्हजे हाडून हांगा लायले. अशी सुरवात त्या काळांतली, थोडीशी रिबेलियस, थोडीशी देशप्रेमाची, थोडीशी खेळांत प्राविण्य, अभ्यासांत प्राविण्य. मागीर स्कुलांनी पळय वेगवेगळे कॉम्पिटिशन जातली, सगळ्या कामांत फुडें अशें ती सुरवात जाली. नंतर स्कुलान आसतनाच SSC जाता करता करता बरोबरचे थोडेशे काही जे भुरग्यांक चितलेशे शिक्षणान कमी आसले ते बसताले आमी बरोबर अभ्यास करप. जेन्ना तुमी जे फोटोज आसा ते घरा कडेन हाडून लायले, पूण घरा कडल्यानूय तुमकां सपोर्ट आशिल्लो तसो? हय, घरा कडल्यान पूर्ण सपोर्ट. थंय आक्षेप कोणें घरा कडल्यान घेवना. हांव मांद्रे आमच्या मामाच्या घरा थंय वतालो हांव. थंय म्हणजे ती फॅमिली म्हणजे मामा वगैरे हे स्वातंत्र्य चळवळींत काम करताले. ते हळूच चोरया आरोग्यासून तेवढ्यातल्यान मदल्या वाटेन खंयच्यान तरी पलतडी वचून वेगवेगळे पोस्टर हाडटाले फ्रिडम स्ट्रगलच्या संदर्भान. ते गांवांत थंय लावप आमी. मांद्र्यान सगळे रातभर भोंवून भुरगे जमून ते वेगळ्या ठिकाणी पोस्टर लावप. त्यातले कांय हांगा हाडप, हांगा लावप आमी स्कुलान करून अशें करून. हें सगळें चलतालें. त्यावेळेस कोणाचो विरोध असो ना. आनी पुलिसांच्या तावडींनी केन्ना आमी किंवा पुर्तुगेज तावडींनी सापडूंक ना. तोच विचारपाक सोदया. इतलें सगळें करता आसतना पुलीसूय खुबशे गस्त घालतले त्या टायमार. घालताले, खूब घालताले. ताका दिसतालें खंय तरी लायला म्हणून. कोणें लायलें तें कळनासलें. केन्नाच नांव कळोवंक ना. कळूंक ना. म्हणून वाचल्या भुरग्यांनी आमी तितले भुरग्या कडेन तितलो दुबाव ना कोणाचो. हय, भुरगे म्हणून कोणी विचारय करता. अशें जालें तें. पूण त्या टायमार अशे कोण स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले जांचे तुमकां अशे पळयताले की हांच्या सारकें जावपाक जाय किंवा हांचे कडेन वचपाक जाय अशें? दिसतालेंच की पळय म्हणजे फाटल्यान देसाय म्हणून एक फॅमिली रावताली. तातलो प्रल्हाद देसाय हो एक उमदो तरूण त्या वेळार. ताका पुर्तुगेजांनी आमच्या असो नदरे मुखार हांगा मार मारला फाटल्या वटेन. ताका रातचो धरून व्हरून तेच्या घरांत साहित्य सापडलें. ते जाळपाचोय प्रयत्न तेंच्यांनी कोणें तेच्या भावंडांनी कोणें तरी केलो, कितें केलो आनी तांकां पकडून व्हेले. बरो काळ उरले ते पुर्तुगेजाच्या बंदखणीन उरले. फुडें पलतडी ते वटेन फुडले वटेन श्रीकांत नायक बी म्हणून, गडेकर किंवा ते नाटेकर हे शेजारचे लोक चित्र नजरे समोर त्या वेळारय आसा की पुर्तुगेज कितलो क्रूर जावंक शकता स्वातंत्र्याच्या ह्या संदर्भान. आनी म्हणून जातालें कितें बरोबरचे कांय विद्यार्थी म्हणजे म्हाका अजुनूय आवडटा. 4-5 जाणांचे भुरगे आमी जमलेले पूण हांव ते म्हणा भारत माता की जय किंवा जय हिंद. चड जय हिंद जाताले. भारत माता की जय हिंद शब्द येतालो तोंडांतल्यान. तर त्यातले कांय भुरगे पळयताले जय हिंद म्हणटा. जय हिंद वाल्यांक व्हरतात धरून न्ही. पुर्तुगेज व्हरतात, मारतात. हो भयंकर वातावरण त्या वेळारय आसा. पण ताकाय तोंड दिवप आमी. चॉक रडप स्कुलांतल्यान येता आसतना. रस्त्यांच्या सगळ्या भिंतीचेर जय हिंद जय हिंद मोठमोठ्यान व्हडल्या व्हडल्या अक्षरांनी मोठ्या मोठ्या अक्षरांनी बरोवन दवरप. पूण तेन्ना म्हापसा एक्चुअली बरें फेमस. म्हापसान तशें खूब एक्टिविटी चलताली. भरपूर एक्टिविटी चलताली. पूण त्या सगळ्यान इतलें डॅरिंग करून बरोवप म्हळ्यार विचारच करूं शकना. कारण आयज काल तशें लिडरशीप क्वॉलिटी ना आनी तसो एक जोश म्हणटा तसो तुमी म्हटलें की न भिता. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेदे वेळार तुमी स्कुलान? हय, त्या वेळार हांव स्कुलान 61 ते सांगलें न्ही 8वेंत आमी त्या वेळार म्हणून 7वें 8वेंत. पूण जेन्ना कळ्ळें की बाबा गोंय आमचें गोंय गेलें इतलो आनंद जालो तुका सांगता. आमी आतां पुर्तुगीज शिकचे ना. त्या वेळार पुर्तुगीज कंपल्सरी आसताली. आमी पुर्तुगीज पुस्तकाचो फुटबॉल केलो. भरपूर मजेशीर खेळ अंटील मास्तरान येवन तापयत पर्यंत पुस्तकाचो फुटबॉल केलो. नाच आमी शिकचे पुर्तुगीज. त्या वेळार ती एक राग असो. बरोबर. राग पुर्तुगीज म्हणजे आमी शिकचे ना म्हणून. म्हाका एक उल्हास आसा. आमच्या शिक्षकांनी एक आमकां निबंध दिलो. अशें कितें आसता न्ही कथानक आसतात. एक कथा अशी आसा सादी की एक शेतकरी आसा आनी शेतकऱ्याच्या शेतान तो एक लांडगो येता आनी तो लांडग्याक तो शेतकरी मारता. धोपडटा म्हणून दाणो बिणो घेवन ताका धांवडायता असो कितें करता. तर प्रश्न शाळेंत शिक्षिकेन प्रश्न घातला की त्या शेतकारान हें अशें कित्याक केलें. तिणें लांडग्याक त्या तो ताका कित्याक मारलो. म्हजें उत्तर कितें प्रत्येकान बरयलें तो तेजें कितें कोंबड्यो खाता आनी कितें खाता म्हणून. म्हजें उत्तर कितें जशें हे पुर्तुगीज आमच्या गोव्यान येवन हांगा रावल्यात आनी तांकां धांवडोवपाक जाय म्हणून आमी प्रयत्नशील करतात तसो तो शेतकरी त्याच्या शेतान तो लांडगो घुसता म्हणून ताका तो मारता. आनी ती शिक्षिका आमची शी वॉज हर नेम वॉज मस्करॅनस म्हणून बाई मारिया मस्करॅनस. तिका तें इतलें आवडलें की तिणें तें वर्गभर सगळी कडेन वर्गांनी वाचून दाखयलें. एक उत्कृश्ट अशें म्हणून ती घटना सुद्दां म्हणजे तकलेन अजून तशी ताजी तवानी आसा की
म्हजी जाली तोखणाय आनी ते शिक्षकेन दिल्लो प्रतिसाद म्हज्या ह्या लिखाणाक आनी म्हाका आतां दिसता की सुटलें कशें म्हाका त्या वेळार म्हणून तें लाडगो खंय आनी पुर्तुगेज खंय पूण खंय तरी एक सिमिलॅरिटी शत्रू आसा तुमच्या हातूंत एक प्रतीक अशें अर्थान अशें म्हाका दिसता ह्यो गजाली तेन्नाच्यानूच सुरू जाल्ल्यो आनी हांव इतल्यो गजाली वाचतालो खरो पूण एक लिडरशीप क्वॉलिटी जी आसता जी ल्हानपणा पासून जर आसत जाल्यार कितले फुडें वचूंक शकता हाजें बेस्ट एग्जांपल आहा मागीर ताच्या नंतर तुमी SSC केली त्या नंतर फुडलें एज्युकेशन कशें केलें SSC केलें सेंट झेवियर कॉलेजान हांवें प्रवेश घेतलो आनी इंजिनियरींग करची अशी एक उर्मिदान वाट जाली करपाक त्या वेळार A आनी B ग्रूप अशे 12वीक म्हणजे हेका चल्लो पळय 11वी हेका चलता 2 वर्सां कॉलेजचे सेकंड इयर यू हॅव टू चूज इंजिनियरींग वचपी भुरगे एक वर्ग घेताले दुसरे B घेताले A मॅथमॅटिक्स वगैरे शिक्षण पडा आमी ती A चूज केली पण दुर्दैवान जालें कितें म्हाका जितले मार्क मेळपाक जाय तितले मेळ्ळे ना बरोबर परीक्षेच्या वेळार म्हाका एक शिकपण आयलें आनी एक पेपर म्हजो मॅथ्साचे 2 पेपर आसताले पेपर 1 पेपर 2 दुसरो पेपर लास्ट पेपर आय कुड नॉट आन्सर जालें ना त्या वेळार मार्क थोडे कमी पडले आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन गोव्यान म्हाका प्रवेश मेळूंक ना पण म्हाका VJTN प्रवेश मेळ्ळो हांव गेलो VJTN पण तें शिकपण घेवनूच गेलो बॉम्बे आनी थोडें हेल्थ डेटोरेट जालें पयले फावट आनी निर्णय घेतलो की ना जमचें मुंबयचें वातावरण म्हाका हवा ही परवडची ना पचची ना म्हणून म्हजो भाव त्या वेळार थंय मुंबयन काम करतालो शिकतालो त्या वेळार परतून आयलो परतून येवन हांवें BSc कंप्लीट केली BSc कंप्लीट थोडीशी एक अशी विवनस्क परिस्थिती म्हजो एम वॉज इंजिनियरींग करपाचो म्हणून तें म्हाका जालें ना खंय तरी तरी पण एकदां BSc जावन कंप्लीट करुया बाबा काम करताले म्हणजे ते जाणटे जाल्ले आनी म्हणलें आतां चड पुरो समथींग हॅज टू बी डन हांव BSc पास जालो आनी मजा पळय अशी काही गोश्टी अकल्पीत रित्या म्हज्या जिवनांत पावल्यो अशे भितर हांव हांगाच्यान सकयल देंवता आनी ते जनता हायस्कूल आसा हांगासर ते जनता हायस्कूलचे चालक त्या वेळचे आमदार बाप्पा टोपले कळ्ळें म्हाका आपल्या गच्चीवयल्यान पळयलो अरे रमाकांत मासराव तोय सकयल येयलो हांवूय वयर गेलो अर्दे वाटेक तूं सायन्स न्ही रे BSc तुवें केलें हांवें म्हणलें हय केलें अशें अशें कर बोलो म्हजो सायन्स टिचर मोलो ना स्कुलान तूं मातसो फाल्यांच्यान यो पळया थोडे दीस यो रे मागीर पळया रे कितें तें गरज म्हणून हांव जनता हायस्कुलांत पावलो आनी त्या शैक्षणीक वातावरणांत हांव गुंतून पडलो रमलो म्हणटात पळय आमी तसो खूब आवडलें म्हाका तें वातावरण सगळें आनी मागीर हांव मॅथ्स शिकयली भुरग्यांक सायन्स शिकयली भुरग्यांक जियोग्राफी शिकयली इंग्लीश शिकोवपाक लागलो ल्हान अगदी भुरग्या पासून तो 10वीच्या भुरग्या पर्यंत शिक्षण शिकोवपाक लागलो आनी आय वॉज व्हेरी पॉप्युलर टिचर निर्माण जाली आनी सेकंड इयर पावले त्या वेळार ताणें नायट स्कूल सुरू केलें हांवें नायट स्कुलाकय ताका टिचरची गरज भासली हांवें नायट स्कुलाकय सगळो दीस त्या वातावरणान लागींच घर न्ही भुरगे ती मदल्यान अशी वाट आसताली ती वाट चडोवन खायताले म्हणजे शेनवार ना आयतार ना सुटी ना कांय ना फक्त भुरगे हांव शिक्षण आनी आमचो अभ्यासक्रम आनी नवे नवे प्रयोग करीत रावप तेच पुस्तकांतल्यान घेवन बसप ना म्हाका वाचनाची आवड चड लायब्ररींतली पुस्तकां हाडपाची आनी कितें करपाचें भुरग्यांकय तें चॅलेंज दिवपाचें अरे हें इतलेंच कित्याक ह्या विशयाचेर आनीकय कितें शिकोया ग्रहण लागता म्हणजे निर्मीत जाता अक्षरशः कितें घडटा तें चित्रां दाखोवप ना मॉडेल तयार केले आमी मॉडेल अक्षरशः मॉडेल्स केले हो सूर्य बल्ब पेटयलो हांगासरलो ही पृथ्वी हो चंद्र ताचें कशें भोंवता भुरग्याच्या हातान दिवप तें घे तूं चंद्र जा तूं सूर्य जा भोंव अशे तरेन ती गोडी वाडत गेली बरीशी गेली दुसरें वर्स आयलें आनी म्हाका दिसपाक लागलें की परत तेच सुरू जावपाक लागलें परतें अरे म्हणजे कालांतरान हेंच उरतलें काय कितें म्हणजे परत तेच तोच अभ्यासक्रम तोच फुडल्या वर्सा शिकप ते भुरगे जरी बदलले ते तोपणां येता काय कितें म्हज्या जिवनान अशें एक दिसपाक लागलें आनी म्हजे काही मित्र त्या वेळार म्हाका मेळ्ळे हांगासर की जे लॉ करपाक हांगा गेल्ले म्हाका डिबेटींगची खूब आवड थोडी भोव नाटकांक बी काम करप वगैरे म्हजे आवडीचे विशय अशे सगळे हय घरांतलें वातावरण तशेंच म्हजो व्हडलो भाव तो सामको अगदी प्रोफेशनल नाटकांत काम करतालो काही काळ मागीर ताका बापायन बंद केलो खुद्द म्हज्या वडिलांक नाट्यकलेची वगैरे खूब आवड अशें करून शिवाय आमचे काही नातेवाईक माडेस्त्री म्हणून आसताले हेच घरांत रावताले तातले एक नाटक लेखक आनी नाटकाच्यो येसायो बी हांगा जाताल्यो घरांत आमच्या मोठो हॉल आमच्या घरा घ्या थंय चलतालें सो ती सगळी आवड डिबेटींगची आवड आनी भितरल्यान हांवें हळू कितें तरी नवें करचें म्हाका दिसपाक लागलें आनी हांव बेळगांव गेलो म्हाज्या त्या मित्रां बरोबर गेलो तांचे बरोबर तांच्या वर्गान वचून बसलो म्हाज्या लॉच्या वर्गान बसलो तें वाचून कळ्ळें म्हाका तें खूब सोंपें दिसलें सायन्स पेरस
सायन्स मॅथमॅटिक्स हे कठीण विशय न्ही ते ताका लागून तुका अगदी काळजीपूर्वक काम करपाक जाय. ही कादंबरी वाचा सारकी जावपाक लागली म्हाका. म्हटलें वाय अरे लेट अस सी ट्राय दीस आवट. हांवें प्रिंसिपलाक मेळ्ळो वचून त्या सुप्रिटेंडंट कॉलेजच्या तांकां मेळ्ळो म्हणजे म्हाजी इच्छा आसा करपाक. आनी वर्ग कितें वर्ग खूब व्हडलो पळोवंक गेले 100-150 भुरगे थंय वर्गांत. पण हजेरी अगदी कमी 25-30 भुरगे अशे. सकाळीं 7 सुरू 7 ते 10 पर्यंत सोंपलें कॉलेज. मागीर दिसभर तूं कितें करता अशें जावपाक. सो टिचींग प्रोफेशन चालू दवरलें. तेंय केलें 1 वर्सभर तेंय केलें हांवें. बेळगांव न्ही हांगाच चालू दवरलें. वयतालें न्ही शेवटचे 1 दीस ऑफ घेवप शेनवारचो बी. सकाळीं उठून गेलो बसी आसतल्यो न्ही भरपूर. गेलो क्लासीस अटेंड केले रावलो थंय. फूल अटेंडन्स जायना जालें पण ओके म्हाका पुरो जावपाक लागलें तें सगळें करून. पयल्या वर्सा कॉलेजांत म्हजो नंबर फर्स्ट. फर्स्ट इयराक फर्स्ट कॉलेजांत. त्या वेळार लक्षांत गेलें की हो कोण रे म्हणपाक लागले भुरगे. कोणें तरी कंप्लेन केली युनिवर्सिटीक की हाचें अटेंडन्स तितलेशें भरना म्हणून तें. आनी प्रकरण सामकें युनिवर्सिटी पर्यंत पावलें. थंय गेलो मागीर हांव युनिवर्सिटींत गेलो. थंय एक देसाय म्हणून आमदार मेळ्ळे म्हाका. आमचे काही हांगा पानकर म्हणून आमचे काही म्हापशांचे वेपारी आसात ते तांचे भुरगे म्हाज्या वयाचे. आमी बेळगांव ते शिकताले त्या कॉलेजांत. त्या वळखीन हुबळी धारवाड गांठलें. युनिवर्सिटींत गेले. वायस चॅन्सलराक रिस्पेक्ट सांगलो अशें अशें आसा म्हणून. पण तेणें कौतूक केलें तूं फर्स्ट आयला बरें इतले मार्क वगैरे घेतल्या म्हणून. तो मला पण पळय यू कीप युअर अटेंडन्स. तूं नोकरी कर वेवसाय कर आमचें कांय ना कारण आमचो टायमींग तसो आसा. लागीं धर थंय खंय तरी कर सगळं. सो हांवें स्कूल सोडून दिलें. नोकरी सोडून दिली. कंटिन्यू केलें लॉ. ती इतली आवड निर्माण जाली की ध्येय जालें की आतां प्रॅक्टीस करप एडवोकेसी करप. हांगा येवन मागीर शेजाराक म्हज्या दोतोर मनोहर बाब उजगांवकर तांचें ऑफीस फुडल्या रस्त्याचेर थंय. मागीर बसा वचून थंय ते सगळे तो सगळो असो जशी पुस्तकां तुवें म्हाज्या भोंवती पळयता तशी थंय पुस्तकां तांची लायब्ररी भितर काम सुरू केलें. वकिली सुरू केली आनी मागीर आतां फुडलें जें कितें घडलें तें अशेंच. हे लॉ तुमी खंयच्या वर्सा करताले? 69 हांवें सुरवात केली. 69 हय. 70, 71, 72 3 वर्सांचो अभ्यास करप. 72 पर्यंत. पूण ताज्या पयलीं खुबश्यो घडामोडी गोंयांत सुरू जाल्यो ताजेर तुमी पळयताले बीन म्हळ्यार ओपिनियन पोल जालो ताच्या पयलीं. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तुमी सगळ्यो पळयल्यात हांवें. पण हांवें ओपिनियन पोल वगैरे ह्या भावान मोठ्ठेशें अशें एक्टीव असो भाग घेतलो ना. पण एमजी पार्टीशी निगडीत आमी सगळे जाण अशे. अच्छा तेन्नाच्यान हय निगडीत आसा. पॉलिटिकली व्हडलें काम करूं ना हांवें त्या वेळार अशें. अजुनूय शिकता न्ही कॉलेजीन आसा आनी कितें करता. पण हय मराठी भाशा संस्कृती ही आमचीशी दिसताली. तर आमचें मन अशें की मत अशें की हें खरेंच गोंयचें. हें वाट भाऊ बांदोडकर सांगता तें चुकीचें ना. हें बरोबर आसा. आमी स्वता शेतकरी कुटुंबांतले कळ्ळें. काही स्वताच्यो जमनी काही खंडाने वगैरे करता. शेतकऱ्यांक तेज्यो कश्टाचें हें मेळपाक जाय. आनी अवती भोवती सगळे लोक अशेंच न्ही. आनी ऑफकोर्स भाटकारां कडेन खूब मोठ्यो जमनी प्रश्न पडटलो. इतल्यो व्हडल्यो जमनी काही ठरावीक माणसां कडेन कुटुंबा कडेन कश्यो पावल्यो. आनी बाकीचे इतके लोक कसतात करतात तांच्या श्रमाची प्रतिश्ठा कितें. वाचनय त्या काळान खूब जातालें हें करून. म्हाका उगडस जाता गांधीजीचे शब्द एक दिवस ह्या देशाचा शेतकरी राजा शेतकऱ्याचा मुलगा राजा होईल अशें खंय तरी एक क्रमिक पुस्तकांतलो धडो. शेतकऱ्याचा मुलगा राजा होईल. पण हे मनाचेर परिणाम करणारे वाक्य ते गांधीचे शब्द आसात ते. शेतकऱ्याचा मुलगा राजा होईल याचा अर्थ असो की शेवटी हे राज्य कोण चलयतलो. सर्वसामान्य जनताच शेवटी हे करतलो. ते लोकशाहींतल्यान फुडें फुडें आमकां सारकें दिसून येवपाक लागलें. ताज्या नंतर तुमचें पॉलिटिकल करियर सुरू जालें. सो पॉलिटिक्सा कडेन वचपाचें कशें सुचलें किंवा एक आवड आशिल्ली देशप्रेम आशिल्लो. हय हय. कशें पावले तुमी ते? म्युनिसिपल इलेक्शनांनी थोडे भार काम केल्लें हांवें हांगासरल्या त्या वेळार. पण राजकारणांत वचून स्वता निवडणुकेक रावप हें केन्ना चिंतूंक ना. आतां ध्येय जाल्लें कितें वकिली जोरदार करप मोठो वकील जावप. हें धोय धोरण दवरून हांव फुडें चलतालो. पण कितें म्हणटा खंय परमेश्वरी इच्छा मानची पडटा. कांय वेळा नियतीची इच्छा मानची पडटा. भाऊ बांदोडकरांचें निधन जालें अकस्मात 12 ऑगस्ट 1973. आनी तुमी जाणात त्या वेळार जे ती घटनाच म्हणजे अशी म्हाका अजून उगडास आसा की हांव पहाटे कोणी तरी म्हाका भायल्यान उलो केलो. अरे न्हिदला रे उठ उठ.
भाऊ गेलो अशें रस्त्यावरून कोण तरी म्हाका सांगता कोणी धांवपडीत असो धडपडून उठून हांव भायर गेलो तोपर्यंत लोक जमपाक लागले भायर बी अशे सगळे हय भाऊ बांदोडकर गेले हांव पणजे आमी काही मित्र जमले पणजे गेले भाऊचे संपूर्ण अगदी फुड्यान रावन खरें म्हणजे पयले फावट हांवें एक अंतसंस्कार पळयलो पयले फावट त्या पर्यंत आमी स्मशानात वचप नासलें न्ही पयलें कोणी आवय आपूय आसा तो भुरगो केन्ना स्मशानात म्हणून वचना नासलो पण भाऊ गेले आनी अगदी जवळून हांवें पळयलें कोणी तरी एक सहज हांगा भायल्यान थंय हें केलें अरे तूं वता आं थंय भाऊच्या जाग्यार तूं रे म्हणलं सिरियसली कोण घेता कित्याक अश्यो गोश्टी कोण तरी उलयलो आनी गेलो एक आसा बाबडो मनीस तो जरी म्हणजे तो आसा की ताच्या तोंडांतल्यान कोण न्ही ती उलयली काय म्हणून आनी फेब्रुवारी म्हयनो उजाडलो इलेक्शनची फॉर्म भरपाची तारीख आज शेवटची तारीख जाली वर्तमानपत्रांतल्यान नांवां येतात बांद्रेंतल्यान कोण रावता अनेकांची नांवां चर्चेक आनी हांव सकाळीं उठून कोट बीट परिधान करून दिवचलच्या कोर्टान म्हाका त्या दिसा तारीख एका केसीची बॅग घेवन हांव भायर सरला रस्त्यार पावल दवरलां इतल्यान काका पानकर हे पक्षाचे उपाध्यक्ष त्या वेळेचे आनी म्हापशाचे आमदार फिएट गाडींतल्यान थंय फुड्यान पावल्यात मागीर फुड्यान उबी केली गाडी ताणें हांव चटकून फुडें जालो काका खंय वता हांव म्हणटा कोर्टाक दिवचले आज वचूं नाका आज राव काम आसा इल्लें काकाक ना म्हणप शब्दच ना प्रश्नच ना न्ही रावलो खंय आसतलो हांव म्हणटा उजगांवकरच्या ऑफिसान थंय रावता थंयच राव थोड्या वेळान आपूण येता म्हणून पळयलो गेलो थंय तर उजगांवकराक बी सांगलें दुसरी वेवस्था केली थंय वचपाक कोर्टान आनी 11:30 सुमार गाडी परतून आयली म्हाका घेवन ते पणजे गेले पणजे बरोच वेळ भाऊच्या बंगल्याच्या भायर आमी बसल्यान पानकर काका पानकर वयर गेलेत ऑफिसान बैल्या मजल्याचेर थंयची बैठक चलता लोक येतात वयतात सगळें पळयता हांव आनी थंय वचून म्हाका जवळ जवळ दनपारच्या सव्वा 2 अडजांक आनी आतां वेळ सोंपत आयला 3 टायम लिमीट म्हाका भितर घेतलो आनी रमाकांत तुजी निवड आमी उमेदवार म्हूण केला मांद्रेच्यान काही म्हणजे आतां शब्द भायर फुटनात म्हाज्या तो म्हणटा घरा बी सांगपाक वेळ खंय आसा पळय पळय रे काडा तेचें तुजें नांव यादीन खंयचें आसा तर म्हाज्या म्हापसा यादीन आसा पयलेंच एक मतदान केल्लें हांवें त्या वेळार 18 वर्सां उपरांत 21व्या वर्सा उपरांत तर म्हापसा आसा काडली ताबडतोब मतदार यादी काडली नांव खोदून काडलें म्हजें पळय जाल्यार म्हज्या नांवा समोर रमाकांत राम कलो वय 23 आसा 23-25 वर्सां जावपाक जाय अरे आतां आयत्या वेळार कोणाक उबें तुका अशें जालें 23 वर्सां तुका वय म्हणटा 25 वर्सां जाली म्हजी कवर कंप्लीट जाली 5 ऑगस्ट 1946 ताबडतोब तो 74 गणीत तेच जालें रोखडें सो आय एम एलिजिबल प्रताप म्हणजे कोणाक प्रताप सिंग राणेंक सांगलें तेणें प्रताप तांकां घेवन मातसो कलेक्टर ऑफिसान वचून फॉर्म भरून हाडला आनी ताच्या गाडीत बसून आमी तेव्हा प्रताप सिंग राणे कडेन काळी मर्सिडीज गाडी सरकारी तांचे कडेन ते गाडयेन बसून आमी कलेक्टर ऑफिसान फॉर्म भरून 2 मिनटान उमेदवार म्हणून हांव भायर सरलो तुम्ही म्हाका त्या टायमार यंगस्ट आसतले आय वॉज द यंगस्ट MLA इन द हावस रोखडेंच म्हयन्या भितर इलेक्शन जालें आनी फेब्रुवारीच्या म्हाका दिसता ती 27 तारीख तरी उमेदवार म्हणून निवडून गेलो 1 मार्चाक म्हजी शपथविधी विधानसभेन जाली आमदार म्हणून कारकीर्द सुरू जाली आनी फुडलो इतिहास तुमच्या समोर आसा म्हाका दिसता इतले मजेशीर ह्यो गोश्टी आसा भाईले हे आजा पर्यंत आमी खुबश्यो गोश्टी पळयतात खुबश्यो गोश्टी भाईच्यो आयकतात पूण जे स्ट्रगल आसा ते अजून पर्यंत म्हाका दिसता खूब कमी लोकांक खबर आसा आतांच्या जनरेशनाक तर खूब कमी खबर आसा जे मदले जनरेशन आसा तांकां सुद्दां खुबश्यो गजाली अजून कारण हांव खुबदां पळयतात की भाईचो एक्सपिरियन्स जो आसा न्ही तो केन्ना असो फटींग थारना केन्ना एक गोश्ट जी सांगली ती जाता खुबश्या फावटी पॉलिटिक्सान पयल्ले आसा आमी भाई फर्स्ट टायम उबे रावले इलेक्शनाक इलेक्शन जिखले आनी यंगस्ट MLA म्हणून तांच्यांनी शपथ घेतली गोंयच्या एसेंब्लीन फुडली कारकिर्द कितें आसा ती सुद्दां आमी आयकुया पूण म्हाका दिसता आयच्या ह्या कार्यावळीन सद्या वेळ जायत येयल्लो आसा आमचो आनी आयच्या ह्या कार्यावळीन हांवें हांगासरूच थँक्यू म्हणपाक सोदता भाई आमच्या वांगडा बरोबर आसतलेच फुडल्या पाठान परत एक फावट बाकीच्यो गजाली कारण फर्स्ट MLA जाल्या उपरांत आयज पर्यंत भाई डेप्युटी CM तशेंच जायते पोर्टफोलियोज गोंयच्यो
तशेंच भारत सरकाराचे युनियन मिनिस्टर सुद्दां म्हूण आशिल्ले. कितें कितें जालें जी काणी आसा ती आयकुया. सद्या म्हणपाक सोदता टाटा बाय बाय. थँक्यू व्हेरी मच भाई. आमी फुडल्या एपिसोडान परत मेळुया. थँक्यू. ओके